आसा आनी तुज्या रस्त्याच्या विशयाचेर खूब विशय चलता. रस्तो माझो एकूच आहा, फक्त एकूच म्हणटा तो सालिगांव टू पिलेन आयडीसी आसा पळय तितलोच आहा. आनी वी हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड द वर्क फ्रॉम येस्टरडे. आमी गेल्या विकान ते काम सुरवात करपाक गेले, पावस पडलो. काल आमी स्टार्ट केले परतून, काल पावस पडलो. सो कितें जाल्लें, अनइवन सरफेस जालो. आमी सगळोच आयज लेवलिंग केलेलो आसा. सो द रोड इज मोटरेबल, देर इज नो इश्यू. आमी फर्स्ट हांवें काल अश्योर केला तशें बायटूय दिलें हांवें की 1 ऑक्टोबर ऑनवर्ड्स हॉट मिक्सिंग सुरवात जातले हेजे. आनी एकूच तो रोड उरलो, कंप्लीट जातलो. तेजे फुडें वचून हांव तेच सांगता की कालूय हांवें सांगलेलें की रोड फुटलो, पिड्ड्यार जालो, हें सगळें आसा. पूण कित्याक जालो पिड्ड्यार तें आमकां खबर आसपाक जाय. थंयच्यान तिलारीच्यान रॉ वॉटर पायपलायन आसा 15 MLD प्लांटाक, ती आयिल्ली आसा. ताका लागून ती जवळ जवळ पायपलायन 1 मिटराची. सो तो आमकां पयलीं 1.5 मिटराचो ट्रेंच मारता पडलो. मागीर आमकां ट्रेंच मारता पडलो 2.5 मिटर्स. कित्याक सबस्टेशन जे आयला ते सगळ्यो केबल्स जे आसा घालपाक लागून. आनी तिसरो आमी मारलो 15 MLD ट्रिटेड वॉटर जे आसा, प्युरिफायड वॉटर, ते लोकांकडे पावपाक लागून. हांव तुमकां सांगूंक सोदता एकूच तुमच्या माध्यमांतल्यान की जेन्ना इश्यू जाता लायटीचो तेन्ना कोण कोण रोडार येवन सांगता की लायटीचो इश्यू आसा, हेजो इश्यू आसा. उदक केन्ना जर ना जालें, कमी जालें जाल्यार उदक ना म्हणून हें करता. पूण हेजें सोल्युशन जर काडटलो जाल्यार आमकां थोडें एक्सकवेशन करचें पडटलें. हेजें सोल्युशन जर सगळ्यांचें काडटलो जाल्यार आमकां ते रोड थोडे पिड्ड्यार जातले. पूण फक्त मनसून बेगीन आयलो आनी ह्या मातसो डिले जालो. सप्टेंबर ऑलमोस्ट ऑक्टोबर लागपाचो जालो. सो जितल्या पर्यंत मनसून कंप्लीट स्टॉप जायना तितल्या पर्यंत हॉट मिक्सिंग आमकां करपाक मेळना. पूण हांव अश्योर करता तुमकां की फुडल्या 2-3 दिसान पावस जर थांबलो जाल्यार आमी तो हॉट मिक्सिंग स्टार्ट करतले म्हणून. आमचो इंजिनियर आनी जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेंच्यांनी प्लांटूय रेडी करून दवरलेलो आसा. सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द मनसून टू गो अवे.